Turnaci jalar ang A33. Sorve spora mukaria, takarin vasuya, totir koro pamso taro, takavakanuya. Sorve spora mukaria, takarin vasuya, totir koro pamso taro, takavakanuya. Sorve spor mollar vortodil, sogljavur vortorai, kol sagoru sus porvod, tacha sa. Sorve spor mollar vortodil, sogljavur vortorai, kol sagoru sus porvod, tacha sa. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून दर एकल्याक आमकां आपली पाटलावदारां केल्यात आनी जें कितें आपूण बापा कडचें शिकूंक वो सांगूंक आमकां आयिल्लो तें सांगून आपलो पाटलाव करूंक ताणें मागला. सगल्या वेळार, सगल्या घडीतांनी, सगले सुवातेर जेजू भाशेन आमी जावंक दर एकल्याचे आमचे ओतरेक ही संवसारी वाट चलतना जेजून कश्ट सोंसले. आमच्या कश्टांनी जेजूच्या कश्टांक मेळून अर्थ मेळटा. जेजून बरो संदेश दिलो, आमी दुसऱ्यांक बरो संदेश दिवंक वावरता. जेजून घडटा ते भाशेन आपलो आदार सगल्यांक फावो केलो, आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक. हे भाशेन सगल्या घडीतांनी जेजू भाशेन आमी जावंक ताचो पाटलाव करूंक तो आमचे लागीं मागता. आपोस्तलांकूय ताणें मागलें, आयज करीत भाशेन पेद्रूक तो हेंच करूंक मागता तें आमी शुभ वर्तमानान आयकता. जेजूचो पाटलाव करूंक तितलें सोंपें न्हय. ताचोच आत्मो दर एकल्याक आमकां ही मिसाची भेटयेंत मागुया. आनी सगळे आमच्या पातकाचो उगडास करून देवाचें एकामेकाचें बोगसोडें मागुया. हांव पातकी सोरपविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा, पास्काची परब आमी संभ्रमून जाली. तातूंत आटापलोल्या पवित्र गुटांचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपटे चालीत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान
जियेता आनी राज वर्चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आमी रोमाक पावतोच एक खासगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सोवांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तोरी जेरुजाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मोर्नाचें फर्माण मारूंक म्हजे सोबें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेच आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें, तोरी हांवें सेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बोरवांशाक लागून ह्यो सांकळी हांव सोंसतां. 2 आख्खीं वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्याकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामळ बगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामळ बगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार सिंहासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामळ बगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नोश्ट्या मनशांक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांच्यो ताच्या काळजांक कांटाळो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामळ बगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचे मुखामळ बगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामळ बगूंक मेळटलें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेकून ताका म्हणलेलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां?
तूं मोशे फाटल्यान ये. अशीच मोरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगोर हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकानी एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, जेजून पेद्रूक म्हणलें तूं मोशे फाटल्यान ये. म्हाका उगडास आसा, आमी ल्हान आसतना इस्कॉलान थोडे फावटी एक आरशाचो कुडको घेताले आनी सुर्याची किरणांचेर घेवन जी क्लासीन पडटा ती त्या किरणांनी तो आरशाच्या उजवाडाचेर वो आरशाचेर पडटच ती काळखाच्या सुवातेर ही किरणां फाटयताले. सुर्याची किरणां आरशाचेर घेताले आनी आरशांतल्यान ही किरणां दुसऱ्या काळोखी जाग्यार वा दुसऱ्या भुरग्यांचेर मारताले. ही किरणां काळोखाच्या जाग्यार पडोवंक ती किरणां आरशांतल्यान येता, पूण आरशाची न्हय, ती किरणां सुर्याची आसा. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार आमीच दुसऱ्यांक जेजूक म्हूण दाखोवंक जेजूच्यो करण्यो आमच्यो उद्देशी जाता त्यो आमच्यो न्हय. वो जेजूची भावना जी आमी घेवन येता ती आमची न्हय, पूण जेजूची भावना आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक पावोवंक असलो पाटलाव करूंक जेजू आयज आमच्या लागीं मागता. जेजून पेद्रूक म्हणलें, जुवांवाचें कितें जातलें तें तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजो पाटलाव कर. दुसऱ्यो हेर दास्ती तुका नाका. तुज्या जिवितांत कितें करचें आसा, जें हांवें कितें सांगलां तें तूं कर. कांय फावटी आख्ख्या संवसाराच्यो दास्ती आमकां पडलेल्यो आसता, पूण आमी कितें करपाचें आसा तें आमी करिना. दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, दुसऱ्यांक कितें करचें तें सांगता, दुसऱ्यांनी अशें करचें तशें करचें, हेरांचेर दुसऱ्याचेर फर्मोण मारता, पूण आमी कितें करचें आसा तें करिना. आयज जेजू पेद्रूक म्हणटा, जुवांवाचें कितें जातलें, तो मरतलो वो मरचो ना तें तुका कित्याक पडलां? तुजें कितें आसा तें तूं कर. तूं म्हजे फाटल्यान ये. आयज हीच उतरां दर एकल्याक आमकां लागू करया. जेजू भाशेन आमी जावंक जेजूचो उजवाड ह्या आरशाचेर घेतलेल्या भाशेन आमच्यान घेवंक आनी होच उजवाड आमी दुसऱ्यांक पाठोवंक. तोच जेजू आमकां उस्कायता. जेजू भाशेन आमी जावंक सगल्या वेळार सगले सुवातेर. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता तें हेंच मनान धरून दुसऱ्यांक उजवाड जावंक वावरुया, जेजूचो पाटलाव करुया. सर्वेस्परा श्रेश्ठ विचारूसनारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उणो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उणो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जोय. म्हज्या बाबा बडीन म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचे बक्षणे देखून नितोळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळ्यांनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सुरींचे सूर दोलबार निरंतरी गायतात तशे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उडोक घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर खंयची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोडें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उरास करता. नवजिविताचो उलो आनी चडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची हांगासर आमी एकठांय जाल्या
आमची दया कर. आयज आपलो वाडदीस रमतल्या सगल्या बाबा भयणांची तूं दया कर. आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्या तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आपल्या लग्नाक तयारी सुरू करतल्यांचेर जावं दुसरीं भुरगीं एग्जामी आन्सर करता तांचेर पिडेक लागून कश्टवतल्यांचेर सगळ्यांची दया कर. तुजी कृपा घाल. अकवार मरे देवाची माई संगाती भाग्यान दोन रुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशनांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
पवित्र आत्मो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडचें घेतलो, सांगता सोमी. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दुयेन कान दी. आदल्यो रिती सोंपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयल्याय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. गाण्याचो अंक T37. आंकवार मारियेक आमचे सांगाती गावुया, राणींक स्वर्गावेले काळजांतावन वंदुया. नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान नोमान